प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज ब्रेस्तार आयचे शिवर्तमान जावन आसा मार्कचो 6 विस्वोर वोड 7 ते 13 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 6 वर्सेस 7 to 13। आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। तेन्ना भोंवतणच्या ग्रामांनी वचून तो शिकोवन दितालो। मागीर ताणें 12 जाणांक आपणाशी आपयले आनी मेळ्या आत्म्याचेर तांकां पदवी दिवन दोगांक तो धाडूंक लागलो। आनी ताणें तांकां फर्मायलें, एका दांड्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाका, न्हय खाण जेवण, न्हय बुती, न्हय म्हूण पेंगटाक धूड, पांयांक वाणू घालात, एका भायर दुसरे आंगणे व्हरो नाकात। आनी तांकां सांगलें, खंयसरूय एका घरांत तुमी भितर सरशात, त्या ग्रामांतले भायर सरून वेशात पर्यंत थंयच रावात। आनी खंयचोय गांव तुमकां येवकार दिना जायत जाल्यार आनी थंयचो लोक तुमचे आयकूंक कबूल नासत जाल्यार तांकां एक शिडकावणी दिवचे खातीर ते सुवाते वेले भायर सरतना तुमच्या पांयांची धूळ झाडून उडयात। म्हणटच ते गेले आनी सगळ्यांनी जिवीत बदलचें म्हूण लोकांक परगटूंक लागले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायटाकारांकूय तेल लावन बोरी कोत्ताले। प्रितीच्या बाबडीनो आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू आपल्या 12 आपोस्तलांक धाडटा। आनी आमी कालचें शिवर्तमान पळयलें जाल्यार आमी पळयता की जेजू नाझारेत गांवांत गेलो। ह्या गांवांत तो ल्हान थान व्हड जाल्लो। थंयसर जेन्ना ताणें शिकोवन दिल्ली, देव मंदिरांत गेलो, लोकांनी ताका नाकारलो। लोक म्हणून लागलो, हो जुजेचो पूत, हो मोरयेचो पूत, ताचे भाव भयणो हांगा आहात आनी ताजें आयकोंक तयार ना जाले। आनी जेजू थंयसर अजापां मिलाग्री करपाक पावूंक ना। ताका अजाप दिसलें कित्याक तांकां भावार्थ नासलो म्हणून। आनी आयज भाव भयणीनो आमी पळयता कशे भाशेन जेजू जेन्ना नाझारेत सोडटा तो मागण्यांनी रावता आख्खी रातभर, आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडटा आनी भाव भयणीनो तांकां वेंचून काडल्या उपरांत तो तांकां पदवी दिता। तो तांकां आपली पदवी आसली जी अजापां करपाची, मिलाग्री करपाची, देंवचार काडपाचे, ही पदवी ताणें आपल्या 12 आपोस्तलांक दिली। आनी भाव भयणीनो हें जेजून कित्याक केलें काय? हे शीस ह्या वेळार तयार नासले, तांकां आजून पासून पवित्र आत्मो मेळोंक नासलो, आजून पासून तांकां आख्खी शिकवण मेळोंक नासली, ते नवे आसले, ताका आतांच वेंचून काडलेले। वय ते जाणो आसले की जेजू अजापां मिलाग्री करता, पूण जेजू ह्या 12 आपोस्तलांक कित्याक धाडटा? भाव भयणीनो जेजूक एका गांवांत वचोन थंयसर देवाचें उतर परगट करूंक जाय ना जाल्यार ताका जाल्ली गरज आपल्या शिसांक, आपल्या 12 आपोस्तलांक दुसऱ्या जागे कडेन धाडूंक आनी थंयसर लोकांक शिकोवन दिवपाक न्हय, पण थंयसर ताका सांगूंक तुजें मन बदला आनी थंयसर अजापां करूंक आनी सांगपाक की आतां जेजू तुमचे कडेन येतलो, तुमकां शिकोवन दितलो, तो आतां देवाच्या राजाची खबर सांगतलो। म्हणटच जेजून कितें केलें? आपल्या 12 आपोस्तलांक वेंचून काडून दोगा जाणांक ताणें दुसऱ्या नगरांनी धाडले। थंयसर वचोन ताणें तांकां सांगलें तुमची मन बदला। तो शीस गेले आनी लोकांक सांगलें तुमची मन बदलात, तुमी खरेपणी तयार जायात, कित्याक आतां जेजू ह्या संवसारान येयला, तो आतां अजापां मिलाग्री आमी जे कोत्ता ती ताजे व्हड मिलाग्री कोत्तलो, पूण तो करचे आदीं तुमकां शिकयतलो। आनी भाव भयणीनो जेन्ना हे शीस वेतात जेजूची पदवी घेवन, जेजू तांकां आमी इंग्लिशीन म्हणटा पावर ऑफ अटॉर्नी, आमी कोणाक आमचो पावर दिता, कोणाक म्हणटा एके भाशेन कोणाक एका जाग्यार व्हडल्या जाग्यार आहा तो जेन्ना लिव्हेर वेता तो आतां कोणाक आपल्या जाग्यार दवरता, ताका जो पावर ताजे कडेन आहा तो ताका दिता। तेच भाशेन जेजू आतां थंयसर सगळ्या नगरांनी वचोंक जाय नासलें म्हणून तो दोगां तांकां धाडटा आनी तांकां अजापां आनी मिलाग्री करपाक सांगता। आनी भाव भयणीनो जेन्ना लोक ते पळयता तो लोक अजाप जाता, आतां तांचो भावार्थ वाडटा आनी थंयसर आतां जेजू येता आनी देवाचें उतर परगट करता। खरें तांकां आपल्या देवाच्या राजवटीची खबर सांगता, तांकां सांगता की देव आमचो इतलो मोग करता आनी एके भाशेन तांकां तयार करता। कित्याक एक थोड्या दिसांनी, थोड्या 3 वर्सांनी जेजू खुर्सार वचपाचो आसलो, तो आख्ख्या सोडवणे पासून मरपाचो आसलो, पुनूच जेवन जावन पवित्र आत्मो धाडपाचो आसलो। आनी आयज भाव भयणीनो
2000 वर्सां जावन जेन्ना आमी आयचे शेवटतोमान आयकता, आतां आमी ह्या शिसा भाशेन आमकां जेजू दोगां धाडिना. आतां ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी दिवून सरोंडार मारला, देव आमकां आपल्या पुताचो आत्मो दिता आनी आतां आमचे भितर तो पवित्र आत्मो धाडटा आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान एकटे वचोंक जाता, कित्याक आमी एकटे ना. आतां पवित्र आत्मो हा आमचे बरोबर, तो आमकां साथ दिता. म्हणटच पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्यान वचोंक जाता, देवाचें उतर परगट करूंक जाता, देवाक लोकांक शिकोण दिवंक जाता, अजापा मिलाग्री करूंक जाता आनी एके भाशेन लोकांक देवाच्या राज्यान हाडूंक जाता. भाव भयणीनो, खूब लोक इग्रोज मातीन जो आजून पासून तांचो आत्मो जेजू सारको जावना, धर्म करतात, ती शिकतात, ती इगोर्जेक वेतात, पवित्र पुस्तक वाचतात, सगळे भायले दोबाजे करतात, पूण आजून पासून तांकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना. पूण ते धर्म करतात आनी आमकां गरज जाता वचोन तांकां देवाचें उतर शिकोवन, तांकां ती सजमणी दिवन आतां तांकां देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आपले देवाचो पवित्र आत्मो तांचे बरोबर घेवपाक तांकां ताचे बरोबर मागणें करूंक. आनी भाव भयणीनो, हें कशें घडटा? ज्या दिसा आमी भायर वचोन पवित्र आत्म्याच्या आदारान देवाचें उतर परगट करता, लोक आतां सजमतात, लोकांक सजमणी मेळटा. जेजून आमचे पासत खुर्सार कितें केलें तें, ताणें आमचे पासत रोगोत वारोयलें आनी तो आमचे पासत मेलो, आमचें मरण मेलो, पुनरुज्जीवन जालो, आतां स्वर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. ताणें आमकां पवित्र आत्मो धाडला. तो ताचेर भावार्थ धरून हें सत मानून आतां आमी एक नवी रचना जाता आनी आमकां देव पवित्र आत्मो दिता. आनी पवित्र आत्म्या उदेशी आतां आमच्यान देवाचें राज फुडें सरपाक वावर करूंक जाता, आमच्यान देवाचें उतर परगट करूंक जाता, दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमंत्रण दिवंक जाता. तर आयज खरीच भाशेन भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून त्या वेळार जेन्ना पवित्र आत्मो आजून येवंक नासलो, दोगांक धाडले आनी त्या शिसांनी वचून देवाचें उतर परगट केलें, पूण जेजू स्वर्गाक गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्या उदेशी ते एकटे आख्या संवसाराक गेले. सांत थॉमस आमच्या इंडियेक पासून पावलो आनी त्या भाशेन ते आतां पवित्र आत्म्याच्या रान देवाचें उतर परगट करूंक लागले. तर त्या भाशेन आयज आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान वचुया, देवाचें उतर परगट करुया, देवाचें राज फुडें सरपाक लोकांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवया आनी खरेपणी देवाचें राज वाडोवंक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळींच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.